नांव सायेश गांधी आणि म्हाका खूब आनंद जाता की वर्ल्ड स्टेम रोबोटीक ऑलिम्पियाड हाची ऑर्गनायझेशन हांगा सारस्वत स्कुलान जायत आसा आनी तातूंत जवळ जवळ गोंयची 90 टिमी रजिस्टर केला आनी हाका आमच्या सरकारचो पाठिंबो लागलेलो आसा. SCRT सर्क्युलर काडलेले आसा आनी तशेंच प्रत्येक स्कुलांतल्यान टिमी हांगा आयिल्ले आसा. जवळ जवळ हांगा 7 कॉम्पिटिशनां चालू आसा. तातूंतले यंग सायंटिस्ट आनी 3 भाग आसा आनी हांगा ह्या हॉलान जाणटेल्या मेन हॉलान लायन फॉलोवर, लेगो लायन फॉलोवर, बलून रेस, मागीर इंडस्ट्री 4.0 आनी यंग सायंटिस्ट अशें हे आनी रोबो रेस अशे विविध प्रकारच्या कॉम्पिटिशनांनी जवळ जवळ 90 टिमींनी भाग घेतला. रजिस्ट्रेशनाचे आमी जवळ जवळ 3 म्हयने पयलीं हो चालू केल्लो आनी तातूंत वेगळ्या वेगळ्या टिमांनी रजिस्टर केले. तांचे खातीर आमी ऑनलायन आनी ऑफलायन वेगळे वेगळे वर्कशॉप म्हणजे चौगुले कॉलेजीन आनी मागीर हांगा मिरामार सायन्स सेंटरान तांकां आमी प्रॅक्टीस करपा खातीर वाव दिल्लो आनी तांकां आमी मेंटरशीप प्रोवायड केल्ले थ्रू ऑल दीस ऑफलायन आनी ऑनलायन वर्कशॉप्स. आनी ही सगळी तयारी करून गोंयचे भुरगे आपले रोबोट घेवन हांगा आयज जमिल्ले आसा आनी वेगळ्या वेगळ्या ह्या कॉम्पिटिशनाची चालू आसा. हातूंतले जे विनर आसतले ते अहमदाबाद हांगा नॅशनल आनी तेन भायर समजा नॅशनल सिलेक्ट जाले जाल्यार इटली आनी हेर देशांत इंटरनॅशनल चॅलेंजीक हे टिमी सिलेक्ट जावन ते फुडें फुडें वयतले. ही कॉम्पिटिशनची ही गोंयांत सेकंड म्हणजे दुसरी वर्स आसा. पयले लास्ट इयर आमी हांगा जुलय म्हयन्यान जाल्ले 2024 हांगा आमच्या इंडोर स्टेडियम कांपाल हांगा आनी अंदूचो जो 2025चो WSRO आसा तो सारस्वत स्कुलान जायत आसा. आम्ही बिचोलच्या मेळना टीम घेऊन श्री शांतादुर्गा हायस्कुलांतल्यान आनी हे आमचे सेकंड इयर आसा WSROन पार्टिसिपेट करपाचें. तितून येतकच भुरग्यांक बरें रोबोटिक्साक बरें खूब कितें कितें शिकपाक मेळटा, नवीन नवीन शिकपाक मेळटा. जशें लायन फॉलोवर, रोबो रेस, ह्या वर्साक तेंच्यांनी बलून रेसू दवरिल्लो आसा. सो आपली ब्रेन म्हणजे यूज करून तांकां न्यू इनोवेटीव गजाली ज्यो आसा त्यो करपाक मेळटा. आमी सगळे जे गायड्स आसा साईश सर, अनय सर, भुरग्यांक खूब हेल्प करता. ह्या टिमी वांगडा आमी FDC केल्ली पुणे 10 डेजचो प्रोग्राम आसलो. थंय सुद्दां आमकां खूब रोबोटिक्साचें शिकपाक मेळटा. सो हांव WSRO टीम बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. आनी हांव क्युरियस मायंड रिप्रेझेंट करता. पळय हांगा कितले बरे आयज WSROचो प्रोग्राम जालो, कितले बरें वातावरण हांगा पळय. भुरगे आयच्या दिसा भुरग्यांनी मोबायल सोडलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक मोबायल एडिक्शन एक व्हडलो समाजाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी त्या एडिक्शनांतल्यान भुरग्यांक भायर काडटा. जाल्यार असली एक्टिविटी तांकां इनवॉल्व करून घेवच्या अशें म्हाका हांव पेरंट्सां कडेन मागता. हे एक्टिविटीज हांगा पयले स्टॅम रोबो कार, लायन फॉलोवर, STEM, young scientists, robo race. These activities get the students out from their mobile addiction and get them into do something hands-on learning. ते हांगा दिसून येता. भुरगीं कितली मजा करता. भुरग्यां वांगडा पेरंट्सूय भुरगीं जाल्यार अशें म्हाका दिसता. आनी हे करता आसतना क्युरियस मायंडान आमी ताका ट्रेनींग प्रोवायड केला. आमी ट्रेनींग सपोर्ट केला. थंय भुरग्यांची जी टॅक्निकल रिक्वायरमेंट आसा ते भुरगीं अटकताले. त्या जाग्यार आमी आमचे मेंटर्सांनी म्हणजे म्हाजे खूब मेंटर्स आसा, 25-30 मेंटर्स आसा. सगळे हे ऑर्गनायज करता हे इव्हेंट आसा. व्हॉलंटियर्स म्हणून आसा. सो त्या व्हॉलंटियर्स मेंटर्सांनी भुरग्यांक ट्रेन करून हांगा प्रॅक्टीस आनी तांकां परफॉर्म करता.
World STEM and Robotics Olympiad. So this is the proud moment for WSRO because this is the season 8 to launching these regional competitions in Goa. Till the date, that 7th season that we already finished, we started in WSRO in 2018. If I'm talking specifically for the Goa, last year that it was the first robotics Olympiad for the Goa, and this year if you are observe the enthusiasm of the students, so more than 200 plus students are already participating in these different competitions. So that WSRO competitions is dividing in different parts. So one of the part which is related with robotics, another part which is related with STEM, and another big part which is related with the entrepreneur, which is called the innovation phase. So it is a proud moment for the Goa. That's today that's more than 25 plus innovative projects in the literally and the real manner they are coming in coming period of the time in entrepreneurs for that in Goa. So they are developing that very good big projects in the field of STEM, in the field of robotics, in the field of smart city. They are solving that in a goal like a SDG and all, right? And if I'm talking about these competitions, so here that in a various competitions like a robo race competition is that, line following competition is that, Lego line following competition is that, right? So these are that in a part of that in a WSRO competitions. जो भी बच्चे आज जीतेंगे यहाँ पे, those are winner for that in a today competitions, वो आगे नेशनल के लिए जाएंगे. So national is in अहमदाबाद और नेशनल में बच्चे जीतने के बाद they are going in the international level for the Dubai and Italy. So we wish that and in coming period of the time for the Lego Goa and the Pratma and the Curious Mind, all these people, and thanks to Saraswat Vidyalaya to providing this wonderful venue support, and thanks to all my teachers, specifically for the parents and the students, right, for this giving that in a good enthusiasm and to participating in these competitions. Wish you best of luck. Thank you. तर ह्या WSRO ऑर्गनायज करपाक आमकां खूब जाणांच्या पार्टनराची गरज आशिल्ली. तातूंत मेन म्हणजे प्रथम क्लब एक क्लब जावन आसा म्हापशा, विच इज नाव ट्रायंग टू प्रमोट रोबोटिक्स इन अ बिग वे. ताचे उपरांत आसा लेगो गोवा क्लब, हे पणजे बेस क्लब पॅरंट्साचो, जे गेली कितलींशींच वर्सां रोबोटिक्स हे करीत आसा गोंयांत. त्याच्या उपरांत मागीर एम्पावर एड, दीस इज अबाउट जे भुरग्यांक कशें ट्रेनींग दिवपाक जाता एम्पावर एड. त्याच्या उपरांत क्युरियस मायंड्स तुमी आयकलें आसतलें. He's an entrepreneur from Goa, Yogesh Bab. He's running his own company and they are supporting us with capacity building and training. त्याच्या उपरांत आसा मागीर सारस्वत विद्यालयाचे आमी हांगा कॅम्पसान हो ऑर्गनायज केल्लो आसा. तांचो आमकां आभार म्हणपा जाय. आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा SCRT ताणें सर्क्युलर इशू केलो फॉर स्कूल्स टू पार्टिसिपेट इन WSRO. देन भायर टेक इन्फिनिटी ही FTC टीम जावन आसा, गेल्लीं 2 वर्सां फर्स्ट टेक चॅलेंज हातूंत भाग घेत आसा. त्याच्या उपरांत चिरपाल ग्रुप जे मेन WSRO जे स्पॉन्सर करतात ऑल ओवर इंडिया, दे आर द मेन पार्टनर्स इन ऑर्गनायझींग WSRO. $13.72